गोरवा हो आता राज्याचो प्रश्न जावन रावला। सुप्रीम कोर्टाचो आदेश आसूनय सरकार वा पालिका पंचायती सारकी पावलां उबारी नाशिल्ल्यान वचत थंय लोकांनी ते विशीं खंत उक्तायल्या। वास्को वाठारात डोर टू डोर कोयराचे कलेक्शन जावन लेगीत रस्त्याकुशी कोयराच्यो पोटल्यो हाडून उडयतात। ह्यो पोटल्यो गोरवां रस्त्यार ओडून हाडिल्ल्यान येरादारी करप्यांक त्रास जाता। पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट। स्ट्रे कॅटल्स ही एक मोठी समस्या जाल्ली आसा, कित्याक की तुम्ही पळोवं शकता की हांगा जे कलेक्शन सेंटर आहे, गार्बेज कलेक्शन सेंटर, हांगा कशे तरेन ही गार्बेज जी बॉक्सान घातलेली ही खंय तरी आतां रस्त्याचेर उडयल्ली आसा। आनी ह्याच खातीर जे हांगासून लोक पासर आहा तांकां जाय तो त्रास जाता। गार्बेज उडयतात ते उडयतात, त्या भायर हांगा एक्सिडंटूय जावपाचे चान्सीस वाडपाक लागले आसा। तुम्ही फाटल्यान पळोवं शकता स्ट्रे डॉग्सूय आहात, हेच्या खातीरूय जायते केसीस वाडलेले आसा। हांगा डॉग बायट्सूय वाडलेले आसात। कारण एकूच कित्याक की हे स्ट्रे कॅटल्स जावं डॉग्स हांगा जेन्ना गार्बेजी कडेन येतात, जावं रस्त्यार बसलेले आसता, रस्त्यार फिरता, तेन्ना जायते एक्सिडंट जातात। आनी ह्याच संदर्भान म्युनिसिपालिटीन फाटल्या थोड्या म्हयन्या पयलीं तांकां उखलताले, स्ट्रे कॅटल्सांक व्हरताले शेल्टर होमान। बट हालींच्या म्हयन्यांनी आमी पळयता की हे स्ट्रे कॅटल्स परत रस्त्यार फिरपाक दिसूंक लागले आसा। हेच्या खातीर लोकांक जाय तो त्रास जावपाक लागला। आनी अशी गार्बेज जी आसता ही रस्त्याचेर परत हे जाता आनी कॅटल्सूय हांगा रस्त्याचेर बसता, त्याच्या खातीर जायते एक्सिडंट जातात, लोकांक त्रास जाता। आनी त्याच्या खातीर म्युनिसिपालिटीन हेचेर बेगीनच्या बेगीन कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय। आनी ही जे कॅटल्स जशे पयलीं घेवन ते खंय तरी शेल्टर होमान घालतात रे, तशें ते घालपाची गरज आसा। ना जाल्यार खंय तरी मेजर एक्सिडंट जातलो आनी ही जी गार्बेज जावं आनी कितें ही अशीच सगळे कडेन मॅस जातले आनी लोकांक हेचो जाय तो त्रास जातलो। जाय तो त्रास जाता आनी खंय तरी एक कारण गार्बेजूय दिसून येता। सो ओवरऑल तांकां कितें करचें अशें तुका दिसता आनी तुजें कितें सजेशन आसा? गार्बेज म्हणटा तो मोठो विशय आहा, इशू सगळ्यांक व्हडलो गार्बेज। तुका खबर आसतलें, कालूच हांव उलयल्लो गार्बेजाच्या संदर्भात की लोक गार्बेज रस्त्यार उडयता, ताकी डोर टू डोर कलेक्शन जाता, तरी पूण लोक हाडून पोतये सारके पॅक आमी धरलेले आहा लोकांक उडयतना। पूण काही कारणान परिचय जे लोक असल्या कारणान आमी चड तेंचेर दबाव घालूंक शकना। कारण हे तेंची समजूतकाय आसपाक जाय, मनशाक समजूतकाय स्वता येवपाक जाय, कोणी शिकोवंक जायना। आयज आमी खंयच्या जगान रावता थंय क्लिननेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट विशय जाल्लो आसा। आमचे स्वता आमच्या देशाचे पंतप्रधान सुद्दां म्हणटा की स्वच्छ भारत अभियान हेजो फॉलो करा। आयज त्या कचऱ्या खातीर खंय तरी गोरवाय थंय एकठांय जाता, कॅटल, स्ट्रे कॅटल थंय रस्त्यार जावन ते रस्त्यार खावप, पोतये खावप। आनी खंय तरी तांकां गोरवांक खबर नासता की आपूण खंय ती कचरो ओडून ते मिडल ऑफ द रोड हाडप। आनी त्या कारणान मोटरसायकल येवपाक जे रायडर आसता पळय तांकां दिसना गोरवां रस्त्यार बी आसलेली काही कारणामुळे। सो खंय तरी अपघात जाता आनी खंय तरी पडटा। एक नवो ड्रायव्हर पळय ताका कंट्रोल आसता, तो खंय तरी आपटोन पडटा आनी खंय तरी अपघात जाता। काही लोकांचो जीवूय गेल्लो आसा। सो हांव लोकां कडेन विनंती करता, आतां हे संदर्भ पयलीं काही म्हाका दिसता गोरवां आमी स्ट्रे कॅटल तांकां खंय तरी तेंच्या कॅटल हावजान व्हरोन सोडलेले म्युनिसिपालिटीन, मदीं खंय तरी स्लो जालें। पूण ह्या संदर्भात हांव चर्चा आमच्या नवनिर्वाचित आमचो जो चेअरपर्सन गिरीश बोरकर हेचे कडेन उलयतलो, तशेंच सीओ कडेन उलोवन हेजेर खंय तरी परत एकदां विशय मांडपाची गरज आसा आनी हेचेर सोल्युशन हाडपाची तितलीच गरज आसा। तशेंच लोकांनी जे गार्बेज जो खंय आपलो घरांतलो कोयर आनी तशेंच झाडां पालो मारून ते रस्त्या भायर उडयता पळय ते खंय तरी आपल्या कंपाउंडान दवरचे। परत एकदां सांगता की हेचेर विशय वाडलेलो आसा। कारण तुमी खंय तरी वॉर्ड एक नितळ वॉर्ड असो दवरपाक तुमी ते घाण वॉर्ड कसो दिसता तो, गोरवां, कुत्री, मांजरां तेजेर मागीर खेळटा, कितें खाता, कोण प्लास्टीक सगळे मॅस जाल्ले आसा। आनी इट्स बरेंच ना, कोण तरी एग्जाम्पल कितें आसता दुसरो खंयच्या गांवांतलो आनी खंयच्या दुसऱ्या शहरांतलो येयल्लो तो म्हणटा कितें चल्ला रे, घाण मरे, बुरशी मरे, तूं खंय तरी नांव पिड्या। आमी वी आर ट्रायंग टू कीप द वॉर्ड नीट एंड क्लीन, बट सम प्रोमिनंट सिटीजन हेंचो आमकां खंय तरी हातभार जाय। हेचेर खंय तरी प्रशासनान एक्ट करपाच्या। कॅटलाचो विशय तसोच आनी कुत्री, मांजरां आनी कुत्री सांगूंकूच नाका। कुत्रे आल्या लोकांक जीव म्हणजे रस्त्यार रातचे ते हेतून खेळोन मॅसअप करून सगळो वाद म्हणजे रस्त्यार सगळो मॅसअप केल्लो आसा। सो हेचेर आमी परत एकदां ह्यो विशय आहा पळय तो खंय तरी चर्चेत हाडटले आनी खंय तरी तेंच्या जाग्यार कॅटल, स्ट्रे कॅटल आहा तांकां तेंची जागा दिवपाची अशी मागणी करतले। आनी लोकांक परत एकदां विनंती करता की जे कितें आहा तुमी कचरो जर उडयल्लो आसा रस्त्यार तो प्लीज तुमी खंय तरी इन्फॉर्म करपाचो वॉर्ड कावन्सिलांनी, खंय तरी स्वच्छ भारत अभियान हेचो मिशन तुमी फॉलो करचो। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।